गायन घेऊया I-35 पेज नंबर 138. I-35. Sai tuka deva dene, mukur pali boksone. Sai tuka deva dene, mukur pali boksone. Deu meta bava mode. Moktan sotan ci sofre, sukma fici vitnove, exaran tu capode, Deu meta bava mode, Moktan sotan ci sofre, sukma fici vitnove, exaran tu capode. सगळ्यांक तुमकां अंदी बरो दिसत्यो Jesu तुमकां कृपा आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या दुमिंग मारियन नोनीस हाच्या आत्मे पासत. दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या कॉस्तांसियो पियेदाद आनी युलालिया फेर्नांडीस हांच्या आत्मे पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयच्या दिसा आमच्या मागण्यांत दवरुया. कामिलो फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता आनी मार्टिना फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. आमच्या पाप साहेब फ्रांसिसाक आमच्या मागण्यांत दवरुया. देवान ताची काळजी घेवंक ताका राखूंक सांबाळूंक. आमची 400 वर्सांची समारंभणी करता आसतना आयज बाबार्ताची दिवटी भेटयता. इग्रेजा आसीस फेर्नांडीस आनी फामील, ग्रीन व्हॅली एडमंड सांतियागो आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचीच पासत आमच्या राज्या पासत देवा मुखार दवरुया. किरीत भाशेन आमच्या राज्यान गोंयच्या राज्यान गोंय सांबाळूंक आनी गोंयचे पासत जायते जाण वावुरतात. तांचेरूच जायतें वायट आयिल्लें आसा. हे सगळे एक्टिविस्ट किरीत भाशेन आसात तांचे पासत मागुया. आमचे लिडर्स जे बऱ्या पासत झगडटात तांचे पासत मागुया. देवान तांकां राखूंक सांबाळूंक आनी देवाचेच पदवेन आमकां बरो निकाळ मेळूंक तांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. देवाचेर सदांच पातयेवन रावप भोव गरजेचें. आनी आमच्या क्रिस्ती जिवितान खेरीत भाशेन जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयता आसतना देवाचेर पातयेवन रावंक शिकयलां. आयज राणी एस्तेर आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्या. खेरीत भाशेन देवाचेर विस्वास दवरून आपले परजेक राखूंक ती मुखार चल्ली. तिचे भाशेन आमचेय मोदें जायते जाण उपजूंक आमी मागुया. जायते पावटी घडये आमकांय असलोच विस्वास धरूंक देवाचेर पातयेवन रावून आमी आमचे परजे पासत वावरूंक आपयल्यान पूण आमी फाटीं सरल्या. जायते पावटी भियेल्या, जायते पावटी आमचेरूच आमी दुबावल्या. असल्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपतदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांचे तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपतदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया.
सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे शिवाय आमच्यान जीव नजो. तुजे कुशीक खाल आमी जिवोवच्याक. तुज्या मना प्रमाणे सारकें आसा तें जाणा जावंक आनी तेंच खुशे मनान आनी सुडसुडायेन करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. एस्तराच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी आपले पोरचेचो जीव संकटान आसा तो पळोवन एस्तर आनी सर्वेस्पराक शरणां गेली. सर्वेस्पराक इस्रायेलाच्या देवाक ह्या उतरांनी तिणें प्रार्थना केलें. म्हज्या दोनया आमच्या एकल्याच राजा म्हाका पाव. हांव एकसुरी, तुजे शिवाय कोण म्हाका आदार दितलो ना. म्हजो जीव हांव आतां संकोश्टान घालूंक वेता. म्हज्या भुरगेपणार तावन म्हज्या घरांत म्हाका शिकयलां तें हांव विसरूंक ना. तुवें सर्वेस्परा सगळें राष्ट्रां मोदी इस्रायल पोरजेक विचून काडलाय आनी सगळ्या पुर्वेली लोकां मदें आमच्या पुर्वजांक सदांकाल तुजें दायज जावंक निवडून दवरलाय. आनी तुजे बासावणे प्रमाणे तुवें तांकां वेगयलाय. सर्वेस्परा आमचो उगडास कर. आमच्या आकांताच्या वेळार तुजें बोल दाखय. देवाच्या राया आनी सर्वेस्पराच्या सोर पवित्र दोनया म्हाका धीर दी. शिवा मुखार हांव आसतली तेन्ना उलयता तसलीं उतरां म्हज्या तोंडांत ताच्या काळजांत आमच्या दुस्मनाचो राग घाल. आनी हे पोरी दुस्मनाचो आनी ताच्या बागेल्यांचो बोसमू जावं दी. पूण आमकां तुजे पदवेन सोडय. सर्वेस्परा म्हाका पाव, कित्याक हांव एकसुरी आनी तुजे शिवाय म्हाका आदार दिवपाक कोणूच ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. परतून म्हणया, तुका उलो मारलो तेन्ना त्या वेळ म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थना आयकून घेताय म्हूण सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुजे दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. जबाब तुका उलो मारता मारलो त्या त्या वेळार वेळार तुवें म्हजें आयकलें. आयकलें. तूं बरो आनी विस्वाशी. सोगटा परस तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारता त्या वेळार तूं म्हजें आयकलाय आनी म्हजें कालीज गोठ केलाय. म्हाका धीरान बोरलाय. जबाब तुका उलो मारलो त्या त्या वेळार वेळार तुवें म्हजें आयकलें. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितें करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणाक बाळटा तोगता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय. आतां म्हाका सोडूं नाका. जबाब तुका तूं उलो मारता मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें. उद्गार. निर्मल कालीज देवा रचून घाल म्हज्या होड्ड्यान आनी तुजे सोडवणीचो परतून म्हाका संतोश दी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात
आनी दार उगडटलें. कित्याक जो कोण मागता ताका सदांच मेळटा, जो कोण सोदता ताका सदांच गावता, आनी जो कोण दारार मारता ताका सदांच दार उगडटलें. आपल्या पुतान उंडो मागलो जाल्यार ताका फातर दितलो, आनी मासडी मागली जाल्यार ताका सोरोप दितलो. असलो कोण मनीस तुमचे मदीं आसा जायत? तुमी वायटोवी जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बरें तें दिवंक जाणत जाल्यार कितलो अदीक तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतात तांकां बऱ्यो वस्तू दिवचो ना? म्हणटच दुसऱ्यांनी तुमचे थंय करचें म्हूण तुमकां जाय, तशेंच तुमी दुसऱ्यां थंय सदांच करात. हें आसा शास्त्र आनी प्रवाद्यांची शिकवण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आयज देवाचें उतर आमचे मुखार एस्तेर राणी दवरता. एस्तेर राणी म्हणटा ती खरी पडी ते जुदेव, पूण जुदेवांतलीच एक आपणाक पतीन राजान विचून काडलेली. हो राजा ताचें नांव शेर्सेस. तो जुदेव राजा न्हय, पूण ह्या राजाचे खाल ही पोरजा नाटक करपाचे ताचो शोधपती आसा ताचे प्लॅन आसलेले. आनी जेन्ना हो प्लॅन ह्या राणयेक कळ्ळो तेन्ना राजा मुखार वचोन ताचेशी मागणें करून हो जो शोधपती ताचो आसा राजाचो, जो एके भाशेन आख्या उदकाचें पुरवण तांचें बंद करपाक सोदतालो आनी हे भाशेन हे परजेक सुकोवन मारपाचो प्लॅन काडटालो, ताचेर आड झुजूंक जाय आसलें. आनी राजाचो खेरीत तो. म्हणटच राजा मुखार वचून असले मागणें करप म्हणल्यार जो कोण राजा मुखार वेता ताका खतरो आसलो. ती मागीर राणी जावं वो ती ताची भुरगीं जावं कोणूय जावं, शेर्सेस राजा जरी तर ताका राग आयलो जाल्यार जो कोण ताच्या मुखार आसा ताचेर मरण येतालें. आनी देखूनच हे मागणें घेवन राजा मुखार वचपाक एस्तेर राणीक भिरांत. तर असल्या वेळार आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता राणी आपणाच्या उतरांचेर न्हय वो राजाचे पदवेचेर न्हय पूण देवाचेर आपलो आख्खो विस्वास दवरून मुखार सरता. आनी हे मागणें आयज देवा मुखार जें केलां तें आयज आमी पयल्या वाचपान घेतलां. जुंय आपूण मनीस कशी आनी राणी कशी कितेंच न्हय, पूण देवा तुज्यान सगलें जाता देखून तुज्या हातान सगलें आमी घालता. आनी हें मागणें कोणा पासत? आपणा पासत न्हय, हें मागणें आपले परजे पासत. परजेचेर जें वायट आयिल्लें आसा, परजेची जे नाशाडी करूंक सोदतात तांचेर आड हें मागणें. आनी हें मागणें साकार जातलें जाल्यार हो राजा शेर्सेस गरजेचो. ताचे मुखार उतर घातलें आनी ताणें उतर मानून घेतलें जाल्यार पोरजा इस्रायलाची जुदेवांची पोरजा राखून दवरूंक शकता हें समजून ती राणी गेली. पयलीं मागणें केलें देवा मुखार आनी त्या उपरांत राजा मुखार गेली. आनी जें कितें तिणें मागण्यान मागलोलें तेंच जालें. राजान तिचें आयकून घेतलें आनी हो जो शोधपती नाटक करूंक सोदतालो हे परजेक ताकाच मरण आयलें राजाच्या हुकुमान. भावा भयणीनो, आयज असल्यो राणयो आमकांय गरजेच्यो जाल्ल्यो आसात. आमचेर जेन्ना वायट येता, आमच्या परजेचेर जेन्ना वायट येता तेन्ना आमकां हेंच मागणें करूंक पडटा. आयज वेलसांव हांगासर कितें जाता तें आमकां दिश्टी पडटा. थंयसरली एक सरपंच आसा, लेडी सरपंच. पयलीं चडशी उलय नासलेली, पूण आतां जेन्ना ते डबल ट्रॅकिंगाक लागून लोकांचीं घरां तशेंच हें आख्खें गोंयचेंच निसणटण जावपाचें आसा हें पळोवन मुखार सरली भियेनासतना आनीक आडकोड घातली RVNL जे हो वावर करतात तांकां. सरपंच कशी ऑर्डरूय दिली आनी ती ऑर्डर हे मानून घेनात देखून मुखार कोर्टांतूय गेली.
आनी हें सगळें करता आसतना जरी तर देवाचो विस्वास तिचेर ना जाल्यार जावचें ना. मागण्याची वस्तोरी देव आयकून घेतलो, विस्वास धरून मुखार सरत जाल्यार तिचें जैत जातलें. हें आमकां आयच्या पयल्या वाचपान एस्तेर राणीच्या रुपान दिश्टी पडटा. तिचे सारके आनीक जायते जाण मुखार सरलेले आसात आमच्या गोंयांत. आख्खें गोंयभर एके भाशेन एक एक्टिविस्ट, एक लिडर उठलेलो आसा. सांग्यार पडे, पर्वरी पडे, वेगवेगळे लिडर जे मुखार चल्लेले आसा तांचेर घडये केसी घालीत, तांकां घडये सरकार दामावन दवरूंक सोदीत. पूण देवाचेर विस्वास धरून जरी तर ते मुखार सरले जाल्यार तांचें जैत जातलेंच. तें जैत आनीक आडावपाक जायना. आनी हेंच आमकां जेजू सांगता, विस्वास धरून आनी आमच्या मागण्यांत थिराय धरून मागपाची गरज आसा. माग आनी तुका मेळटलें, सोद आनी तुका गावतलें, दारार मार दार उगडटलें. पूण हें करतलो जाल्यार पयलो विस्वास देवाचेर आसपाक गरज. एकाच खऱ्या जिव्या देवाचेर भाव भयणींनो आमचो विस्वास जरी तर आसा जाल्यार देव आमकां फटोवचो ना, देव आमकां सांडचो ना. देखून आमचेंय मागणें हे एस्तेर राणी भाशेन आमकांच देवा मुखार खालती करून सगळें फकत देवाच्यान करूंक जाता हें समजून घेवन हे आमचे सगळे संघर्श आसात, स्ट्रगल्स आसात, तातूंत आमचें मागणें सदांच देवाक ह्या विस्वाशीपणाचें जावं दी. आमचेर जें कितें वायट येता तेन्ना आमचें मागणें करता तेंच फळाबरीत जावचें पासत देवाचेर विस्वास आमचो थीर आसचो. आमचें जिवीत जें आमी जियेता ह्या संवसारांत तें खुशाल जिवीत जावचें पासत आमचो विस्वास देवाचेर थीर आसचो. हेंच मनान दवरून ही भेटवणी आमी आतां करता आसतना आमचें आख्खें जिवीत आनी आमच्या जिविताच्यो घडयो आनी आमचेर जे आकांत, त्रास, कोश्ट आयिल्ले आसात ते सगळे हे भेटवणेन देवाक उबारुया आनी ते बदलून आमकां दी म्हूण जैताची आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. गायन घेऊया C6 पेज नंबर 30. C6. बागेतल्या फुलांमध्ये रानातल्या म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, आमचे ओत्रेक तुका मानो, तुज्या भुरग्यांची दानां आनी मागणी स्विकार करून आमची काळजां तुजेशी ओडून व्हर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांनी सासणांच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दमावन दवरतल्या. अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या.
एपोरी आमचे सोडवणेचे परबे तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचकी तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे नांव येता ताका सोय उंचकी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसुंकवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या खुसानी पोनोशी मोनपोना पोरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाचेर आख्खो विस्वास दवरशी जाल्यार तुजें मागणें फळां बरीच जाता. देवाचेर आख्खो विस्वास दवरशी जाल्यार तुज्या संघर्श जे आसात ते सोडवण दितले जाता. देवाचेर आख्खो विस्वास दवरशी जाल्यार तुजें जिवीत खुशाल बरीच जाता. हेंच देणें आमकां फावो कर म्हूण मागुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता.
तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या देव म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका चुकान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिव नाका. आमेन. खुशाल मनान कसा भक्ती कोणयाचे भोग. खुशाल मनान कसा भक्ती कोणयाचे भोग. ये जेजू आमचे मोले जात आमकां उदकाची वेळ. बलिदानीक वासनेचे आत्म्याक जेवण घोटायेचे. एको तुजे आमचे वरभर बापाक पावय आमची बसो. खुशाल मनान कसा भक्ती कोणयाचे भोग. खुशाल मनान कसा भक्ती कोणयाचे भोग. प्रार्थुया. देवा आमच्या कोनवळ्या बापा, आमी घेतलेल्या जेजूच्या कुडी रोगता वरवीं आमची काळजां नवी कर. ह्या संवसारान कुडी आत्म्याची आमकां भलायकी दी आनी सासनाच्या सुखाक आमकां पावय.
आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. फाल्यां शुक्रार सकाळीं 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण आनी मीस आनी सांजेर 5:30 वाजता खुर्साची वाट आनी त्या उपरांत मीस जातले. उत्सवाचे मागणे. सर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या बाबा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो बाबार आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उजो तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव परवसो जागो. शुभ वर्तमानाची बियां थोको नासतना ओपूं तुजी कृपा आमकां नवसरूं. नव्या स्वर्गा आनी नवे पृथ्वीच्या खऱ्या बरवशान रावतना ही बियां मनशा कुडाक तशेंच आख्खे रचणेक भितरल्यान तावन बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणांक तुजी मोहिमा परचडूं. उत्सवाची कृपा आमा बरवशाच्या यात्रेकारां सवे सर्गीचे थेवे जोडची आशा नव्यान जागो. हीच कृपा सगळ्या संवसारात सोडवणाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणणी सदां सर्वदा. आमेन. गायन घेऊया I-28 पेज नंबर 133. I-28. सगळे तुझे आत्मा मोगाचो देव बक्षिता. सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे वगोर दिता. सगळे तुझे आत्मा मोगाचो देव बक्षिता. सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे वगोर दिता. ओतल्या म्हज्या काळजांता देवाचे उपकार आठय. ओतल्या म्हज्या